मगाच्या भावन भयणो आयज आमी रुजा सायबिणीचें बरोवप समारंभ आनी आमी रोजार करीत आयल्यान आमच्या भुरगेपणांत तावन जेन्ना आमी भुरगीं आसलीं तेन्ना आमची आवय बापूयन आमकां पयलें मागणें शिकयतात तें म्हणल्यार आमचे बापा नमान बरें आनी रोजार करूंक आमकां शिकयतात आनी आमी आमच्या जिवितांत हें रोजराचें कोंत हें रोजार म्हणटात रोजरी म्हणटात ते आमी आमच्या जिवितांत एक म्हत्वाचो जागो आसा. खंयचे कातोलीक मनशाक पळयत जाल्यार तांच्या गोड्यांत एक रोजराचें कोंत आसतलें व तांच्या घरांनी आल्तारार एक व्हडलें रोजराचें कोंत व गाडयांनी मोटरांनी आमकां कोंत हें रोजराचें कोंत लायलेलें मेळटलें. आनी हे रोजराच्या कोंताक न्हू म्हजे भाव भयणो आयज आमी ताचो उगडास करता. हें एक बरें व्हड हातियार आमकां जेन्ना आमकां देंवचार ताळण्यांत घालता तेन्ना हें हातियार आमकां देवान आनी मारीन दिल्लें आसा. ह्या हातियारानूच आमी मुखार वचूंक आनी देंवचाराच्या ताळण्याक पयस करूंक आमी जाता. रोजरी वो रोजार हें लातीन भाशेन गुलाबाचो मुकूट वो गुलाबाचो तुरो. गुलाब हें मारयेक रिप्रेजेंट करता आनी आमी जेन्ना एक कूण रोजाराची कूण मागणें करतात तेन्ना आमी हें एक गुलाब वो एक फूल मारयेक भेटयतात. मोगाच्या भावान भयणो ह्या रोजाराक लागून आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां जायतीं झुजां बंद जालीं, जायते मिलाग्र जाल्ल्यो आसात. हे रोजार एक पावरफूल मागणें आमकां देवान दिल्लें आसा, आमकां साबिमायण दिल्लें आसा. ह्या रोजाराक लागून जेन्ना आमी मागता तेन्ना साबिमायण आमचे लागीं मागता आनी आमी जेन्ना हे जेजूचे गूट परगोडटात तेन्ना आमकां जेजू लागीं एक बरो संबंद घडोवंक साबिमायण आमची आवय आमकां एक जेजू लागीं एक बरो संबंद घडोवंक ती आमकां आदार दिता. मोगाच्या भावान भयणो तेंच न्हय पूण जेन्ना एक धाकटुलें भुरगें आपल्या बापाय लागीं कितें मागूंक सोदता तें केन्ना भिरांतीन पयलें आपल्या आवय लागीं वता. तेच भाशेन हें रोजाराचें कोंत दिवन आमकां आवय आपणा लागीं आपयता. आमी आमची मागणी पयलीं आमच्या आवय लागीं वेतात, साबिमाय लागीं दितात आनी ती आमचे लागीं विनवणी करता. मोगाच्या भावान भयणो जायती शिकवण आमकां हे आयच्या परबेंतल्यान मेळटा. आयज आमी शुभ वर्तमानांत मारयेचें आपोवणें आयकलां. मारिया घाबरली पयलींच जेन्ना देवदूतान तिका नमान केला तेन्ना ती घाबरली पूण ती चिंतूंक लागली कसलें नमान काय म्हणून. पूण देवाच्याच आदारान ती मुखार वयता आनी देवाच्या आपोवण्याक ती वय म्हूण जबाब दिता. आमच्या जिवितांत जायते असले परिस्थिती येतात आमी घाबरतात, आमकां भिरांत येता. आमी साबिमायच्या आदारान आमी मुखार वचूंक आयज प्रार्थना करुया. ह्या म्हयन्याक आमी रोजार करतात. हो म्हयनो जावन आसा रोजाराचो म्हयनो ऑक्टोबर. पूण आमी हें रोजार करता आसतना केन्ना केन्ना आमी बेश्टें म्हणूंक जाय म्हूण ते नमान मारी म्हणटात. आयज आमी मागणें करता आसतना नियाळ करुया आनी जेन्ना आमी आयज घरांत रोजार करता आसतना भावार्थांनी रोजार करुया आनी जेजूच्या गुटांचेर आमी नियाळ करून जेजूचोच मोग आमच्या जिवितांत घेवन मुखार वचूंक आमी वावरुया.